साइड कोण थांबायचा ब्लॉक आणि तो बोलतो ना ब्लॉक घालपाचे ब्लॉक आणि पुढे पुढे ब्लॉक घालपाचा फळ लावले नहीं वो नहीं देख रहा किरा ले रहे देखा डाइट जीव सोडलाय सणे उदक मारार त्याचे रे पाणी मारू रे हे झालो तो ब्लॉकच घातले 2-3 म्हणजे लाकडाचे ब्लॉक गावात घातलेले मोठे ब्लॉक त्याचे ना लाकडाचे जर ब्लॉक गावात मोठे आणले जाल्यार ती सायडीन हे सायडीन ब्लॉक घालपाचे आनी मागीर ती पयस जावचे ना ते ढकलाचे इतले वयल्या बाबा तू फाटी हो ना तुम्ही ना
आहे अख्खा पूल लांब आहे कंबळ सुटल्या का बाबा उठल्या का कंबळ सुटल्या नो कोणच्या एका का माझी होता देवली साईड कोण घामायचा ब्लॉक आणि तो ब्लॉक घालपाचे ब्लॉक आणि पुढे पुढे ब्लॉक घालपाचा किरे आले रे देखा जाए जीव सोडलाय त्याने उदक मारार त्याचे रे पाणी मारू रे हे झालो तो आता ब्लॉकच घातले कोणती लाकडाचे ब्लॉक गावात घातलेले मोठे ब्लॉक त्याचे ना लाकडाचे जर ब्लॉक गावात मोठे आणले जाल्यार ती सायडीन हे सायडीन ब्लॉक घालपाचे आनी मागीर ती पयस सावचून ते ढक्काचे इतले वयल्या पोवचे सोड ना मग सारखं दिसता चेक करने दो ना गाडी घे काय पाय बोटार गाडी तरी कोणची गाडी ना ते बेल्ट उघल तू येतली ती स्पाइन बोर्ड घाल बेल्ट कर उकडून दे मस्त बँड टेस्ट कर
असं तेजेव मागो ते चेक तसं काम करता चल मी देखो कुठून पहिले उठून का केलं माती पडल्या ती घ्या हांगासर इंडियन लोकांची सेफ्टी ना पयर आमी रायबंदकारांनी हांगासर सगळ्यांनी बसीचो अरेंजमेंट प्लस हेजो आमकां एम्बुलन्स सांगलो पण हाजेर आमच्या खातीर पूण आयज हांगासर तेंच्याच लोकांक एम्बुलन्स धाडपाक इतलो टायम लागलो तेंचो प्लॅनिंग म्हणल्यार सामको कितें जाला कितें जाला आतां कितें जालां आमचे तो प्रेस जाला आमी माती देवली वयल्यान तेंचो लेबर समज आमी म्हणटा कितें तेंचीच सेफ्टी ना जाल्यार आमच्या गांवाच्या लोकांची कशी सेफ्टी आसली आनी आमी परत आतां डिस्कशन केल्लें हेजें व्हडलें आनी 15-20 दीस अर्द वर जालें आतां गाडयो हांगासर ते स्पॉटार पावपाक 2 मिटरान हांगा उदक लागता तेंकां प्लॅनिंग काय ना तेंचो कितेंच प्लॅनिंग ना तेंचे कडेन कांयच ना हांगासर एक कंपनी जावना लेबर न्हू लेबराचें सोडून दी हांगासर आयज गांवचे लोक हांगा जमले म्हणून इतलें जाता एम्बुलन्साक सुद्दां आमी आपयला हांगासर लोक सगळे तेंचो लेबर हांगा इंजिनियर ना तेंचो कोणूच ना कॉन्ट्रॅक्टर काय ना उलोवपाक टायम ना बाय म्हाका साहेब आयज तुमकां कितक्यांक कॉल येयलो जेन्ना ही केली गुड मॉर्निंग माझे नाव गणेश गोवेकर फायर ऑफिसर ओल्ड गोवा फायर स्टेशन आज 8 ते सुमार आमकां हेडक्वॉर्टर्स कंट्रोल रुमाच्यान कॉल एक येयले रिबॉन्दरचे रोडाचें काम थंय चलता ते एकटो पर्सन काम करता तेन्ना मातीन ट्रॅप जावन ती पडलो इमिजिएटली ओल्ड गोवा फायर स्टेशन ड्युटी क्रू आमचो रोहिदास परब आनी ड्युटी क्रून इमिजिएटली आमी टर्न आउट केले इमिजिएटली मिनटाच्या भितर आमी हांगा त्या स्पॉटार पावले स्पॉटार आमी पावन कितें पळयलें जे रोडाचे पायपलायन जे डिगींग कितें वर्क आहा तेच्या भितर एकटो मनीस तो हो शिरकलो इमिजिएटली आमच्या ड्युटी करून आमी आमचे जे स्पेशलायज इक्विपमेंट आहा ते इक्विपमेंट घेवन तेका हो रेस्क्यू करपाचें काम ते चालू केलें रेस्क्यू करता तेन्ना कितें जालें चडशी चिकल माती आसलेल्या कारणान आनी रोडी तो सकयल तो देंवपाक लागलो हेच्या खातीर मातशें आमकां तो प्रॉब्लेम तो कसो जालो पण आमी आमचे जे इक्विपमेंट घेवन आनी विथ द हेल्प ऑफ कितें JCB आमच्या ते सगळ्या ड्युटी करून तेका भितरले शिरकले तेतूंतलो काडलो आनी 108 एम्बुलन्सीक हँड ओवर केलो पण तेजे कंडिशन कितें आसलें स्टार्टींग तुमी येयले तेन्ना कंडिशन आसलो तो आमी येयल्ले वत तेन्ना तशें काय आमी अशें ताका चॅक करूं ना इमिजिएटली 108 एम्बुलन्स आसली 108 एम्बुलन्सीन ताका चॅक तो केलो आनी इमिजिएटली आमकां सांगलें ताका वयर ते काड म्हणून हां आमी जेन्ना हांगा पावले पळय तेन्ना 108 गाडी पावली हांगा पावले ऑलरेडी तेका आमी तेंचो आहा पळय डॉक्टर आपयलो आमी तो तेका आमी तेजे हात एक मोकळो केलो आमी मोकळो केल्या उपरांत तेका म्हणटा तूं नो सारकें चेक कर म्हटलें फर्स्ट चेक कर म्हटलें फर्स्ट केल्या उपरांत म्हणटा आपल्याक डावट येता म्हणून डावट येता ती सारकी सांगूंक शकना आपल्याक फूट वयर काडा म्हणून वयर काडल्या उपरांत तेणी परत चेक केलो उपरांत म्हणलो म्हाका आतां 99% तो गॉन असो म्हणूंक लागलो त्या आमी वयर काडलो आतां तुमकां हांगासर हांव स्टार्टींगच्यान पळयता हांगासर हें करता आसतना तेन्ना हांगासर तुमकां कितें त्रास जाले म्हणजे दुसरे सायडीनच्यान ती एक हें आसली पळय ट्रेन आसली पळय ती एक सायडीनसून कोलॅप्स जावपाक लागली तरी आसतना आमची सेफ सायड धरून आमी ती इल्ले पिका सायन चेक करून आमी भितर जाली आनी तेका वयर काडला चिकली माती आसलेली तेच्या खातीर कितें ते जावपाक लागली रोडाची ती सायडीची बरी स्ट्रॉंग आसलेली पण ऑपोजीट जी सायड आसलेली ती मातशी ती देंवपाक ती लागली तरी पण आमी ताका सपोर्ट दिवन इल्लेली माती काडून तेका तितली आमी भायर काडून 108 हँड ओवर केलें सर इतके तर तुमकां केसी येता तुमकां कितें दिसता हांगासर सेफ्टी मेजर्स आसले तेंचे काय ना सेफ्टी मेजर ऑलरेडी कितें आसा ती मातीच्या खातीर भितर तो शिरकलो तेंच्यानी कितें प्रिकॉशन आसा ते पळयतले पण आमच्या सायडीच्यान आमी कितें आहा इमिजिएटली तेका रेस्क्यू भायर काडून हँड ओवर केलो ओके थँक्यू